फिस्कल डेफिसीट जो आसा पळय न्ही टू द GSDP रेशो फाटल्या 3 वर्सांचो जर तूं काडून पळयशीत वीच शूड बी द बिलो 3.5%. ऑलवेज सगळे जाण तुमी मान्य करता 20-21 आमचो तो एबाव आशिल्लो. इट इज 4.82% आशिल्लो. आमी 21-22 तो 3.18% जालो आनी 22-23 तोच रेशो आमी 1.13%चेर हाडलो. फिस्कल डेफिसीट टू GSDP रेशो हो रेशो इतक्या कमी प्रमाणाचेर 1.13%चेर हाडलो. दीस इज द फायनान्शियल मॅनेजमेंट. हें करता ते आमी. डेट टू GSDP रेशो ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट वीच इज विदीन FRBM regulations the ratio should be below 30%. 30%चेर रेशो आसूंक जाय आसलो. 19-20 हो रेशो आमचो 33% आशिल्लो. सांगतना GSDP फिगर कितें एक्झॅक्ट फिगर कितें तुजे प्रमाणे 1,10,000 1,10,000 10,000 जावंकूच शकना. तूं एडवायझर जाता ताका आतांच चॅक कर थंयच्यान. एक स्पीकर सर पळय हांव तेच कालच्यान तुका सांगता. स्पीकर सर ताका हांव कॅल्क्युलेशन म्हाज्या उपरांत दिता तुवें सेपरेटली. दिल्लें तेच तुका हांव क्लियर सांगता. फिगर GSDP एंडिंग 31 मार्च 2024 हांव इज ताका काडून दिता. 1,25 crore. स्पीकर सर. पेज 4 तुजे बजेट हांव काडून दिता. आणि पेज 2 बजेट स्पीच 1,06,532 crores. स्पीकर आता सर. खंयचो एडवायझर तुका 1,10,000 कोटी करता? हांव तुका स्पीकर सर दॅट मीन्स फिगर हॅज चेंज. हे बजेट आमकां प्रेझेंट केला ताजे मागीर आनी रिव्हिजन आयला. स्पीकर सर हांवें ताका सांगलें हांव प्रत्येक इयर वायज जो आहा पळय न्ही 19-20 20-21 21-22 हाज्या भायर काडून दिता म्हणून हांवें म्हटलां 21-22 हे जो आहा पळय न्ही हांव हे पळय 20-21 33.92 21-22 33.21 आनी 22-23 रेशो 31.57% आसा. Figure of GSDP. Figure Ratio will be decided on what? Based on your GSDP figure. Yes. तुझं GSDP फिगर तू 3 आता तिसरो हाडला तू आता 1,10,000 म्हणतो. तू आमकां एक दिला 1,00,000 दुसरो दिला 1,06,000 आता तू 1,10,000 म्हणता. स्पीकर सर हांव ताका तिनूय फिगरां दिता. एकूच फिगर दिता. एडवायझराक चेक कर. तेणी उलयता आसतना तुमी फक्त 60 कोटी तुमच्या बजेटात धरल्या PWDच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे जे पयशे येता ते आमच्या बजेटात येना. दॅट इज अ सेपरेटली नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीज जे हय म्हणजे आतां जे सांगल्या पळय 30,000 कोटी रुपया म्हणजे गडकरीजीन सांगल्या ते हें दिसता हो कितें माल पील आसतलें ते चुनावी जुमला. बिलकुल ना. तो आतां इलेक्शन बीन काय ना 27 30,000 कोटी तर दिता आनी तूं तुजे 80 crores हें करता. 6,000 कोटी जाले वर्साक. स्पीकर तूं आनी ते 80 कोटी कित्याक घालता? ते दवर मरे आनी खंय वापर. आमचो बस स्टँड तरी कर. परतो मोदीक आपय थंय आनी बस स्टँड कर. तूं हांगा दिवचले 25 कोटी दवरता आमचे 6 कोटी दवरता. बाप दिगंबर कामत तुजे BJPन गेला कितें फायदो जालो? विजय बस तो बस स्टँड जो आहा पळय न्ही एक मिनिट दोतोर बस एकूच मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट तुमच्या मदीं झगडो नाका. दोनूय बस स्टँड बांदुया. स्पीकर सर ताजो बस स्टँड कंप्लिशन स्टेजीचेर आयला. ताजे सगळ्यात ताजो बस स्टँड आतां प्रोविजनल म्हणजे टेंडर करपाच्या हेजेर आसा. त्या खातीरूच ते पयशाचें प्रोविजन आसा. आमी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वेटरनरी कॉलेज काम सुरवात केला कारण एग्रीकल्चर कॉलेज ज्या पद्दतीन सुरवात केली ती वेटरनरी कॉलेजूय गोंयांत जावची. कशेंच जावचें ना. वेटरनरी कॉलेज करपाक तुजें केदें आहा गोंय. एग्रीकल्चर कॉलेज पसून तुजी आहा ती फार्म कॉलेज. एग्रीकल्चर कॉलेज करपाक रिक्वायरमेंट आसता डिफरंट वेदर हे तुम्ही ओगीच कॉलेजां करून तुम्ही आसा त्या लोकांकूय अरे सगळे BA BSc आणि ग्रॅज्युएट जावच्या पेक्षा वेटरनरी इज ऑल्सो द ग्रॅज्युएट. He can give the competition. I have come from a university which is a veterinary agriculturist. तुम्ही ओगीच ती कॉलेजां कोण नाका ते व्हाईट एलिफंट जातले. तुका कोण तरी सांगताय हाजेर विचार कर सारखे. नवी कॉलेज करता तुम्ही. एक कॉलेज डॉन बॉस्को बंद उडयली नवी कॉलेज सुरवात केली. इन बिटवीन जे ग्रॅज्युएट जाले त्या कॉलेजीक गेली 5 वर्सां एक्रेडिशनूच मेळना. अरे एक्रेडिशन तुम्हीच बंद केले. आम्ही बंद कशें करता? म्हणजे डबल इंजिन जाले कित्याक आहा तर ते म्हाका एक सांग. आम्ही कंटिन्युअसली ग्रँट दिताले ते बंद पडले. ताका आमी कितें करताले? स्पीकर सर आपूण पॉझिटिव्ह आसपाक जाय कारण गोंयांतले जवळपास दर वर्साक 10 ते 12 भुरगे वेटरनरी करपा खातीर पॉंडिचेरी आनी मुंबय वतात. आमी फक्त 8 ते 10 भुरगे आमी धाडटा. तेज्या भायर 10 भुरगे वता. आनी दर वर्सा 20 भुरगे जावन खंय घालतलो तूं तांकां?
कोणाक अरे ग्रॅज्युएट तू कॉलेज घालतकर बॅच कितें भायल्यांक हाडून हांगा करतलो ना. कोणाक 40 भुरग्यांची कितले भुरगे जाय तुका वेटनरीन? 40 स्टुडंट्स एवरी इयर. स्पीकर सर, कारण शेवटी स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप हाजी गरजेचें आसा. आतां प्रत्येक कडेन पॅट क्लिनीक जावपाक लागली मरे. पॅट क्लिनीक आनी वेटनरी तूं तशें धरून नाका. बेसिकली बैल घोडा म्हणून तें तूं बॉम्बे म्हणटा पळय ताका बैल घोडा म्हणटात लोअर परेलाक. ताका नांवूच तशें आहा बैल घोडा म्हणून कॉलेजीक. स्पीकर सर, ओके, ज्या भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा ते भुरगे शिकतले. स्पीकर सर, आमी पुलीस स्टेशन निवेद मायना कुर्तरी सांगे फातोर्डा हांगासर नवीन पुलीस स्टेशन बांदपाचें ऑलरेडी ठरयलां. न्यू स्पीकर सर तें 3 टेंडर जालां. कसले पुलीस स्टेशन फातोर्डा कोण घेयना कोण पण तुमचे ते म्हाका दिसता GSR BSR सारके ना तो. पळयता आनी ताजे बरोबर पुलीस क्वॉर्टर्सूय आहा पळय. हां तें तातूंत चॅक कर कित्याक दोनूय फायल्स एप्रूव्ड जाल्ल्यो आहा. टेंडराक कोण तरी हाड नाजाल्यार ती GSIDCक दी नाजाल्यार जावचेंच ना ते. कोण येयना तुज्या हाका. 3 ना जालें आतां. आमचे कडेन कोण कॉन्ट्रॅक्टर नाजाल्यार काबराल मातसो दी एक आसताले काबराल. Speaker sir, over the year the GSTP figures shown in the budget at glance statement of the public debt are the figure of the GSTP announced in the budget speech in the respective year. Yes. And these Yes, sir, these figures released by RBI जे release केले, there is a difference. Check. Every year there is a difference. The GSTP figure for the any year are finalized by MOSPI and only after the duration of the 2 to 3 years. Hence, there is a difference in these figures. I have instructed the finance department to update these figures. Henceforth, the final figure of the there is a MOSPI difference. अरे ते changes जायत ना असतात. मग 2-3 Speaker sir, last 4-5 6,000 कोटी 6,000 कोटीचे हे difference जे आहा, हे how much? ना स्पीकर सर एक आहा की सीएमान Speaker sir, काल म्हणिल्लें की आमी दुसऱ्यांच उलयतात. एकूच मिनिट स्पीकर सर. बसून काल सीएमान म्हणलें की आमी बजेट सोडून दुसऱ्यो खबरो चड उलयता आनी तांचे फिगराचेरूच आमी दाखयलेलें की बजेट एट अ ग्लान्स म्हणटा एक फिगर दाखयता आनी बजेट डॉक्युमेंटाचेर दुसरो फिगर दाखयता. दोनूय डॉक्युमेंट तुजे आनी सेम क्वॉर्टराचे बरोबर प्रेझेंट केल्ले. स्पीकर सर, ताका जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो मिनिस्ट्री ऑफ स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो फायनान्स डिपार्टमेंटाचो फायनान्शियल इयर 24-25 जो GSTP काडला पळय आमचो न्ही, तोच दाखयता. इट इज 1,09,009 कोटी अकॉर्डिंग टू द NBC. हो दाखयता पळय. आमी आतां हांव तुमकां सांगता एकूच मिनिट दाखयता. तुवें दाखयला 1,06,532.57 crores खंयचे पेज 2 ऑफ युअर बजेट स्पीच आनी बजेट एट अ ग्लान्स पेज 4 तू दाखयता 1,25 crores आनी आत्तां स्टार्ट केलें भाशण तेन्ना तें 1,10,000 आशिल्लें. भाशण सोंपा म्हणसर 1,20,000 जालें. स्पीकर सर, हो तुगेलो एडवायझर सारको पॉवरफुल आहा, फास्ट फॉरवर्ड एडवायझर हो. स्पीकर सर, हांवें तुका सांगला 1,09,000 तुका हांवें म्हाज्या सांगना हांव तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान काडलेलो फिगर तुका दाखयता. बरें आतां हांव सीएनाक वता ताजे बरें. Speaker sir, हे फिगराची हांव विचारपाक सोदता. आज I will place it on the table of the house. Last time I had placed मूळ it. गोंयकारांक स्पीकर सर मूळ गोंयकारांक घरां बांदपा खातीर आपूण हावसिंग बोर्डाक प्रोविजन करता म्हणून हांवें पेपरार वाचलां स्पीकर सर की तुमी श्रमदान करून मूळ गोंयकारांचीच घरां बांदून दितात म्हणून. आतां हावसिंग बोर्डा खातीर प्रोविजन करता जाल्यार श्रमदानाक प्रोविजन कर म्हण तूं. श्रमदान आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर. काल तू म्हणटा स्पीकराचो इन्सल्ट करता म्हणून. आज हांव अशें म्हणटा की तो स्पीकरूय काम बरें करता, प्रोविजन करता. म्हाका उलोवपाक दी मरे. स्पीकर सर, तुम्ही श्रमधाम जी संकल्पना मांडल्या त्याच्या अंतर्गत तुम्ही काणकोणान जी घरां बांदली जी मूळ गोंयकारांची ज्यांका जागेचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, ज्यांका भाटकार काही प्रमाणात त्यांच्या जागेचे इश्यू सुटनाशिल्ले. फाल्यां सकाळी अटल आश्रा आसतली, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, ह्या स्किमीचे ते फायदे घेवपाक शकनासले. तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेवन बांदली त्या बद्दल स्पीकर सरांचे खूप खूप अभिनंदन. तांच्यांनी खूप बरें काम केलां तें आमी ना म्हणना. बट हेजो अर्थ की असे कितलेशेच गोंयकार आसा त्या सगळ्यांची घरां काय श्रमधामांतल्यान बांदून जावची ना. कारण त्या निमित्तात आमकां जो मूळ गोंयकार जेका घर बांदून दिवपाक जाय म्हणून मूळ गोंयकार म्हणतो गावडा कुणबी वेळीप म्हणतो मूळ गोंयकार हे कॅटेगरीन पडटा. हय रे, ते मूळ गोंयकाराचो लिडर म्हणून तो स्पीकर केलो तुमी आमी ना ताका मंत्री करपाचें आहा म्हणून आयकलां हांवें. आतां स्पीकर सर हांव हें म्हणूंक सोदतां की जर तो काम बरें करता
आणि तुम्ही ताका कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान हाडटा जाल्यार तुम्ही तांकां प्रोविजन करा. ते हाऊसिंग बोर्ड तुझे करूंक पावचोच ना. पळय हाऊसिंग बोर्ड आमच्या घरा फुडें आहा, जाली कितलीं वर्सां, 3 वर्सां जालीं, एक फातर पडना थंय. जावचेच ना. हे नेक्स्ट इयर तूं सेम अनाउन्समेंट करतलो. ते सोड स्पीकर सर. आतां हांव एक फिगरांचेर सांगता. तुवें आतांच म्हणलां की तुजे रिसीट फॉर 23-24 वॉज 18,000 crore आनी 24-25 26,000 कोटी जातले म्हणून. स्पीकर सर, हे 8,000 कोटी जे वाडटले ते ग्रीन सेस घेनासतना 8,000 कोटी कशे वाडटले? तू कित्याक हे कोळशाक सपोर्ट करूंक सोदता कळना म्हाका. आयक 23-24 कितें म्हणटा तूं? तुवें म्हणला 23-24 तुझे 18,000 कोटी हय हे आहा रिसीट. रिसिप्ट आणि मागीर तू म्हणटा 18,271 कोटी. 24,000 म्हणटा तू 24-25 तू म्हणटा 26,000 जावपाचे आहा. म्हळ्यार 8,000 कोटी वाडपाचे आहा. हय. पूण तू ग्रीन सेस कलेक्ट करना. कशे येतले ते पयशे? कोण हाडून दितलो तुका? तितूर जे 26,000 जो आहा पळय न्ही, तुका हांगासर तू फुडल्या बजेटाचें सांगता काय तूं ना हेजें ना सांगता? हांव 24-25 म्हळ्यार हे आतां चालू आहा ते वर्ड्स. It is a gross सोंपा receipt. म्हणसर तू 8,000 कोटी चड जोडपाचो आहा. ते कशे ग्रॉस येतले? तू रिसिप्ट green ग्रॉस cess रिसिप्ट घेना जाल्यार. ग्रॉस रिसिप्ट अरे ग्रॉस रिसिप्ट कोर्टान तुका सांगली नेट हो रिसिप्ट कोळशाक सपोर्ट करता हो मेन. रेव्हेन्यू रिसिप्ट कोर्टान बी काय ना, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवना. विजय बेश्टो लोकांक घुसपटो नका. ना हो पळय हो उलयता कोर्टान आहा खंय ग्रीन सेस. आयक तो आतां मंत्रीपदान भितर उरपाक अडानी जिंदाबाद म्हणटा. नाजाल्यार ताका चान्स ना. एक म्हणजे तुका जे सांगल्या पळय न्ही, इट इज अ रेव्हेन्यू रिसिप्ट आणि ग्रॉस रिसिप्ट जी आहा पळय न्ही ती 26,000 कोटी दाखयल्या आमी. ना ना म्हळ्यार 8,000 कोटी वाडयता तूं. ह्या वर्सान तूं जोडपाचो आहा एक्स्ट्रा. हय. ते कशे जोडटलो? खंयच्यान येतले ते? एक म्हणजे तुका परत सांगलें हांवें की आमकां अजुनूय लोन घेवपाचो स्कोप आहा 4,000 कोटी. अरे तो लोनाचेर ऐक रिसीट मरे. रेव्हेन्यू रिसीट इज नॉट लोन. हांव तुका रेव्हेन्यू स्पीकर सर हे घुसपता. Speaker sir. ना 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 तुका हांव तेजेरूय सांगता हय, सांग म्हाका तूं. हितूंतल्यान मायनिंगेचो शेअर जो मायनिंग जे आसा पळय न्ही हय. रिवायव जाल्या मायनिंग डंप पॉलिसी केल्या आमी. मायनिंगेची 9 लिजां जी ऑप्शन केल्या हय. हेतूंतल्यान रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. मोपाचो रेव्हेन्यू येवपाक ह्या वर्साच्यान आमचो सुरवात खंयचे जाता. मोपा रे? मोपा तूं सोडला का डिसेंबर मेरेन चेंज केलें सगळें. मोपा कितें जोडपाचो आहा आयक, तूं? त्या खातीर तुका सांगता हांव की हो जो आमी फिगर दिला पळय न्ही हो एक्च्युअल फिगर दिला. बरं आता आनी एक स्पीकर सर एकूच मिनिट. आता तुवें म्हणलां आमी लोन घेतात एसेट क्रिएट करपा खातीर. एक स्पीकर सर तुका हांव ड्रॉ करता एटेन्शन. एट सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 तुवें म्हणलां की तूं 1,99,00,000 म्हळ्यार 2 कोटी रुपया घेता. लोन वेर्णा एक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक. म्हळ्यार सरकार इतलो कंगाल तुजो? 2 कोटी रुपयाक ट्रान्सफॉर्मर घेवपाक तूं लोन घेवचो पडटा? हांव मुद्दाम तुका आतां एक्झाम्पल दिता बिकॉज यू सेड वी टेक लोन टू क्रिएट एसेट. तूं चेक कर. हांव तुका एक्झॅक्ट सांगता. सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 चेक कर एडवायझर. स्पीकर सर सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 crore 99 lakhs ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्ना. स्पीकर सर हे कितें? स्पीकर सर इतलो कंगाल? काय इतको कंगाल आमी जावंक ना. स्पीकर सर इट इज अ टोटल सिडबी लोन. सिडबी लोन जे आमी एंटायर लोन घेता तितूंतले थंयसर प्रोविजन केल्ले 2 crores of rupees. तशें न्ही. बरें अरे सिडबी लोन जे पण आमी तुवें म्हणलां खंयचेच 40 कोटी घेता तितूंतले 2 कोटी प्रोविजन केला. स्पीकर सर आपलो विषय तुवेंच आतां एकूच अशें दाखयता लोकांक की आमी 2 कोटी रुपया लोन घेता म्हणून. मागीर हे तुवेंच दिला. अरे स्पीकर तुवें सर दिला. अरे बाबा लोनाक कितली कमी केली ती पळय. फाटल्या 5 वर्सांक जे बरें, आसा ते बरें म्हण. बरें आतां ऐक. GSIDC तू म्हणटा कांयच पयशे बरो करूंक ना. एनेक्शर 1 म्हणटा की 4 ब्रिजां खातीर तुवें 25 कोटी घेतले GSIDC. हे तूच सांगता. एक सायडीन तू म्हणटा की आपल्याक घेवंक ना, मागीर म्हणटा 25 कोटी घेतले 4 ब्रिजां खातीर. तुजोच एनेक्शर 1 सांगता. सर सर हे मागीर कित्याक हे बजेट बिजेट करप? स्पीकर सर आता ताका सध्या कांयच मेळना जाला म्हणून तो भितरली कुसा कितें तरी काडून विचारपाक. बसून घ्या. बसून घ्या. क्लियर सगळे प्लेस करता. इवन मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन जे तुमचे डिसाइड करता त्याचे कंपॅरेटिव्ह चार्ट हांव प्लेस करता. स्टॉप कर. रिझर्व्ह आमी हांगा थांबयतात. घेतल्या. बसून घ्या.